स्वयंपूर्ण मित्र ज्या तरेन त्यांची तोखणाय केली, म्हाका हांगासर तांकां तांचे बद्दल चड उलोवन दिसना, कित्याक ते हेल्पफूल आसा हे आमकां हांगासर त्यांच्या जे वक्ते उलयले त्यांच्या वक्त्या वरसून माहीत पडले। आणि खरोखरच हो बाजार हांगासर जावचो म्हणून त्यांच्यानी जो फुडाकार घेतला ताका लागून त्यांचे आणि गोंय सरकाराचे हांव आभार मानता, जेणे करून त्यांच्या प्रयत्नान आयज हो हांगासर चतुर्थी बाजार सुरू जाता। आणि आयज ही खुशीची गजाल आसा आमच्या भगिनींक एक मोठे प्लॅटफॉर्म तांकां ह्या मार्गदर्शन आणि ह्या माध्यमांसून त्यांचे आयटम जे हांगासर तयार करता, स्वीट्स तयार करता किंवा माटोळेचे हांगासर जे सामान विक्री जावंक शकता, अशा तरेचे जे उपलब्धता आयज हांगासर करून दिल्ल्या बद्दल गोंय सरकाराचे आणि स्वयंपूर्ण मित्राचे पयलीं आभार मानता। तशेंच जो तुमकां संधी मेळिल्ली आसा, हांव आमच्या भगिनींक जे चोडणा गांवच्यो भगिनी आसा, सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा सगळे, तांकां एक आवाहन करूंक सोदता। आयज जवळ जवळ 6-7 दीस आहा चतुर्थीच्या बाजाराक, पण तुमचें उत्पादन म्हाका दिसता कमी पडटलें कशें म्हाका दिसता आयच्या घडीक, कित्याक तुमी उत्पादन करपाक आयजूच जर सुरवात केली जाल्यार हें उत्पादन श्री गणरायाच्या कृपेन सगळें सोंपोन वयतलें अशें म्हाका हांगासर जाहीर सांगपाक सोदता हांव। तुमी ते कामाक आजूच लागा आनी मोठ्या प्रमाणान तुमचो हो खप जातलो अशी म्हाका खात्री आसा। तेन्ना कोणीच आपलो वेळ घालयता ह्या कामाक लागचे, जेणे करून तुमचें जीवन सुदारपाक लागून जी संधी गोंय सरकारान दिल्ली आसा आमकां, आयज प्रत्येक नागरीक सुखी जावचो, स्वयंपूर्ण जावचो हे आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जे ध्येय आसा, स्वप्न आहा, ते साकार करपाक लागून आमी थोडोसो हातभार लावया। आणि आयच्या ह्या घडीक जर तुमकां संधी दिल्ली आसा, हे संधीचो तुमी पुरेपूर फायदो घेया। आमच्या कडसून कितें मदत जाय ही दिवपाक तुमकां आमी सदैव तत्पर आसतले। ह्या गोष्टीन तुमी मनान कसलीच खंत न बाळगता तुमी ह्या कामाक लागचे आणि श्री गणरायाच्या तयारीत तुमचे उद्धार करून घेवपाक लागून, स्वताचे जिणे सुदारपाक लागून ह्या आयच्या ह्या स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराचो तुमी थोडोसो लाभ घेवचो। स्कीम आसा म्हणजे सेंट्रलाच्या पेक्षा बरी स्कीम आसा की ना, हय ते आमी तांकां मेळून दिवया। सो तुमकां खबर आहा तुमी भोंवल्या मतां मागपा खातीर, आनी त्यामुळे तुम्ही हे आयडेंटिफाय करचे आणि आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांकडे कोणाकडे खंयची सुविधा ना पळय सरकारची बेसिक उदक जाय सगळ्यांक, सरकारचे ह्या प्रत्येकाच्या घरात उदक पावूंक जाय, नळ पावपाक जाय, प्रत्येकाच्या घरात लायट पावपाक जाय। त्या वतींतल्यान जी चतुर्थीचो स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार जो ऑर्गनायज करपाक सांगलेलो आसा, तितूंतल्यान ही एक कार्यावळ आणि ही एक स्कीम अशी भायर सरलेली आसा। तर हाचे जे श्रेय वयता ते आमचे गांवचे सरपंच आसा तेंच्यांनी हितून खूबसो हातभार लायिल्लो आसा। तशेंच महिला अध्यक्ष ज्यो आसात आरती, तेंच्यांनी खूबशे कश्ट हांगासर घेतलेले आसा ह्यो गांवच्यो भगिनी पर्यंत हो बाजार पावोवपाचो। तशें पळयलें जाल्यार जो स्वयंपूर्ण मित्र आसता म्हणजे म्हजें काम आसा की त्यांना एक बाजार भरतो ह्याचा एक मुख्य उद्देश असा आहे की ज्या प्रॉडक्ट्स ते डेव्हलप करतात, जे प्रॉडक्ट्स ते उत्पादन करतात त्याला एक मार्केट मिळावं आणि ह्या सणासुदीच्या दिवसात अशा प्रॉडक्ट्सला मार्केट मिळण्यासाठी आपण ह्या संपूर्ण बाजार भरवतो। आयज चोडण गांवांत पयलेच फावटी चतुर्थी बाजार हो लागिल्लो आसा आणि हो चतुर्थी बाजार करपा खातीर आमकां नाबार्ड संस्था तशीच आमचे विलेज ऑर्गनायझेशन म्हणजे कौशल विलेज ऑर्गनायझेशन तशीच महिला मोर्चा BJP आणि बाकीची आमची हे आसा विलेज पंचायत चोडण हांच्यांनी आमकां खूबसो सपोर्ट केल्लो आसा। आयज खरोखरच आमचे CM सर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांकां हांव धन्यवाद म्हणपाक सोदता, कारण तेंच्यांनी एक बरी अशी उपलब्धी आमकां सगळ्यांक खातीर करून दिल्ली आसा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितें ना कितें तरी करीत आसता, पण आयज तांकां मार्केट प्लेस असो अवेलेबल आसना आणि प्रत्येक गांवांतली महिला इतली सक्षम आसा आपले सगळे घरांतले काम करूनय ती ह्याय हेतून एकदम सक्षम आसता, पण तांकां खंय तरी प्लेस मेळना। आणि हो प्लेस म्हणल्यार एक
जागो आमकां उपलब्ध करून दिल्लो आसा. स्वयंपूर्ण बाजार हेच्या हेतून हांव सगळ्या गांवांतले लोकांक हांव विनंती करपाक सोदतां, तशेंच फूल गोंयकाराकूय हांव विनंती करपाक सोदतां, जे स्वयंपूर्ण बाजार प्रत्येक जाग्यांनी लायिल्ले आसा त्या प्लेसीचेर वचून थंय खरेदी करात. मुद्दाम जी महिला आसा तेंच्यांनी आपल्यानी कश्ट करून आपले घरान सगळें काम करीत आसतना बाकीचे हेजेर तेंच्यांनी लक्ष दिवन हेय केल्ले आसा आनी हेज्या खातीर तांकां प्रतिसाद दिवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी भायर बाकी कडेन वचनासतना ह्या चतुर्थी बाजार जो स्वयंपूर्ण मित्रान आमकां सपोर्ट करून आमकां स्वयंपूर्ण बाजार जो लायिल्लो आसा तेज्या खातीर तुमी सगळ्यांनी जी महिला आसा तेंच्यांनी थंयसर वयचे, बाकीच्यांनी सगळ्यांनी थंय खरेदी करची आणि तांकां प्रोत्साहन तेंचे वाडोवचें. धन्यवाद. स्वयंपूर्ण मित्र हाच्या मदतीन हो बाजार घडोवन हाडलेलो आसा तेन्ना आमी हांगासर आतां तुमकां पळयत दिसता आसतलें सगळ्या कडेन हांगा स्टॉल्स घातलेले आसा आनी आमी खूब तरेचे दुसरे आयटम्स करता. आतां हांगा पळोवंक गेल्यार हांगासर गरम मसालो, नेवऱ्यो आसा, नारळ आसा, उकडे तांदूळ आसा, कपडे बी आसा. तेन्ना आमी शेताची बी मिरची लायता ते पळय सगळीं जाणां जी आसा म्हाज्या बरोबर ती मिरची लायता तेन्ना अळसाण्याची बी पीक हे करतात, शेत रोयतात, उकडे तांदूळ ती आपले ओन हे करतात. आनी हांव अशें लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हो आमी जो बाजार घातलेलो आसा आज तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन आमकां हांगा बरो प्रतिसाद दिवचो आनी सगळ्यांचे आमकां सगळ्यांक मदत करची अशें म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता. तुम्ही कॅटरिंगाचो व्यवसाय कितें करता म्हणटा न्हू, तुमी कितें करता तो कॅटरिंगाचो व्यवसाय? कितें आसा एक्झॅक्टली? जेवणाची ऑर्डरी घेता. लग्न आसता न्हू, हळदी कडेन आमी रांदूंक वयता ग्रूप एकटे जावन. तशें सत्यनारायणाची पुजा आसता, पुलीस स्टेशनार आसता, पंचायतीनी आसता, थंय तो ऑफिसांनी आसता, थंय आमी जेवणाची ऑर्डरी घेता. आमी वचोनूय करता, घरा कडेनय करून दिता. तशी फुलां बीन मायटा न्हू, ते पानां वयली बीन करता तेंची आमी ऑर्डरी घेता, तेंय आमी करता. नेवऱ्यो करता आमी आतां. दिवाळेक आमी लाडू, फोव, चिरमुल्यो तशें करून सगळें विकता. कॅथलिकांचे क्रिसमसाकूय आमी करून विकता. आनी ऑर्डरी येता आमकां, भायरसूनय येता, गांवा भायलेय येता आनी गांवच्योय येता. आमी त्यो घेता बरे भाशेन आनी करता. हेच्या फुडें तुमकां ह्यो बाजाराचो कितको फायदो जावंक शकता? आतां आमी अंदू पयलींच घातला न्हू बाजार, आमकां ऑर्डरी येताल्यो पयलीं. तुमकां एक आश आसतलीच की कितें करपाचें. सरकारान तुमकां ऑलरेडी स्टॉल करपाक लागून मदत सुरवात केल्ली आहे, स्वयंपूर्णाची सोय केल्ली आहे स्वयंपूर्ण वेवसायाची. तरी हेच्या फुडें तुमकां तुमचो वेवसाय फुडें व्हरतना तुमकां कितें अशी गरज जाय पडटली सरकारा कडल्यान? इवन तुमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसात पण एक आव्हान म्हणून तुमी फुडें कशें व्हरतले? आमकां एक स्टॉल आतां पंचायतीन दिता सांगला तेणें, पूण पंचायतीन मातशें तें वयर जाता. आमकां हांगासरूच एक फेरीच्या पॉयंटार एक जाय. आमी तेंचे कडेन सांगून आमी एकट्याक विचारला, गाडो एक कोणाचो आसा तेणें सांगला घाला म्हणून. तांकां स्वयंपूर्ण मित्राक मदत दिता जाल्यार विचारून आमी तो घेवपाची तयारीन आसा. आमी आतां चवथीचो बाजार म्हणून महिलांक एक फायदो जावचो. कितें चवथी कडेन कितें आपलें कितें करता सामान बीन करचें विकून तांकां एक कितें लाभ मेळचो म्हणून आमी एक फुडें सरून बाजाराचें हें केल्लेलें आहा. आनी नाबार्डच्या वतीन आमकां आनी सीएम साहेबान हें करून दिल्लेल्या बद्दल आमी तेंचे खूब आभारी आसा की महिलांक हेचो खूब उपयोग जातलो आनी मातसो फायदो बी जातलो. आमचें कितें आमी कितें करता पळय तें बी आमकां एक आमचें विकलें आमी आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. तुमी कितें कितें तयार करता? आमी स्वीट करता, मसालो करता, परत खाद्य स्वीट सगळें करता. कपड्यांच्या बद्दल आमी भुरग्यांचे कपडे, माणे नाजाल्यार फ्रोंच्यो बी तसले हें करता. आनी अशें थोडीं जाणां बॅगां बी करून विकता. तांदूळ आसा थोडेशे, थोडीं नाल्ल हाडून विकता. फुलांचो धंदा थोड्यांचो. हेच्या पयलीं तुमी खंय विकताले तुमचें सामान केल्लें? आमी अशेंच आमी ग्रुपांच्या भितर हें करून भायर आमी रस्त्यार अशें टेबलार दवरून बीन हें करतालीं. नाजाल्यार अशें कितें प्रोग्राम बीन दवरलो जाल्यार प्रोग्रामाक हें करतालीं आमी. हे आतां चतुर्थीच्या पयलीं जो स्वयंपूर्ण बाजार जो चतुर्थी बाजार केला तो बाजार जेन्ना लायल्या उपरांत तुमकां दिसता तुमकां की फायदो जातलो आनी तुमचें नांवूय जातलें आनी ताच्या फुडें तुमचो हो धंदो ह्याच्या फुडें चलतले अशें तुमकां दिसता? अशें कित्याक आतां स्टार्टूच केला न्हू निकतो म्हणटकूच एक 2 दीस मातशें एक जातलें पण अशें लोकांक कळ्ळें म्हणटकूच लोक येतलोच मागीर कितें जातलो कहो दिसता. बायलांक कोणाक हें ना आदार ना की आपले हेजेरूच हें पोट चलयता तांकां तरी मातसो फायदो जातलो अशें दिसता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.